येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. नावेलीचो जेरी 15 दिसां सावन गायब. आवय आनी भयण झरयतात पुलिशेची सोपाणां. पुलिसांची चल्ल्या आड नदर. एक्टिव्हिस्टाक धांवचे पडले मजतीक. वेलंकणी चर्चीच्या फेस्ताक आयज सावन सुरवात. भाविकांनी पावटो उबोवच्या सुवाळ्याक लायली हजेरी. त्या उपरांत अवर लेडी ऑफ गुड हेल्थाक दिली भेट. पावस परत एक फावट बसलो दवळण्यार. चडशा केंद्रांनी सोमार आनी मंगळार 1 ते 3 सेंटीमीटर पावसाची नोंद. फुडले 5 दीस कांय कडेन दाखयतलो अस्तित्व. खाशेल्या हवामानाची ना शिटकावणी. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत गिरेस्तांक इन्स्टंट न्याय आनी तांचो कोण ना तांकां हाडतोड करपाची नवी परंपरा पुलिसांनी सुरू केल्या काय कितें असो दुबाव येवपाक सारकी घडणूक घडल्या. नावेलीचो जेरी फेर्नांडीस 15 दिसां सावन गायब आसा. गरीब आवय आनी भयण पुलिशेची सोपाणां झरयतात. पूण वजन ना म्हणून काय कितें कळना तांचे कडेन लक्ष दिवपाक पुलिसांक वेळ ना. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. हांगा फक्त एक जर राष्ट्रपती येत म्हूण हांकां लेट जालो, लेट यो म्हूण सांगले आनी खंय तरी मागीर येतरे म्हणपा लागले की हांगा आमगे ज्युडिरिक्शना पडना, एक कोंकण रेल्वे ज्युडिरिक्शना पडटा म्हणून. आमगेली एकच सीएमा कडेन मागणी असल्या पुलीस स्टेशनाच्या इन्चार्जा तुमी सांगात की पुलीस तुमी कंप्लेन घेया आनी त्या पुलीस स्टेशनार धाडात. असले बारीक लोक हांकां जेवण खावपा सारकी ताकद ना. असले मनशाचेर आघात करनाका, कित्याक ही फॅमिली आमगे गोंयकार, गोंयची नावेलीची, हांकां त्रास जावचे न्हू म्हणून आज खंय तरी एक जे हे आसा प्रतिमा कुतीने ह्यो आज पुलीस स्टेशनार घेवन आयिल्ले कडेन आसा. आनी तेणी PIयाक सांगला की PIया मातशे ह्या केसीचे तुमी पळयात. PI जो आसा कोंकण रेल्वेचो, हांणी सांगला की आपूण खरोखरच ह्या फॅमिली न्याय दितलो, हेची इन्क्वायरी करतलो म्हणून. कोण रे बाबा कोण नाची मॅडम येईल ती मागे आता तिथं त्याला बघा नाही एकटो चढ गेलो आणि भुरग्यावर आम पुसताले बाबा मुखार मागाणी आमच्या भुरग्या सुदून झाले जायना. आणखी पण म्हाका आतां दिता म्हाका नांव नको आतां दिता. पुलीस स्टेशनार बी गेले तुमी? आतां दिता म्हाका आतां दिना. आतां पुलीस स्टेशनार बी गेले तुमी? होय, पुलीस स्टेशनार गेले ते आमगे आयसान घेवूं ना. आनी बंद जाले बाबा. आनी उलोवपा पसून जायना. आतां कितले दीस जाले तो ना जाल्यार? 15 दीस जाले. वायट दिसता सांगपाक म्हणल्यार 15 दीस जाले एक गजालेक. लास्ट 15 days आर बॉय फ्रॉम नावेलीम मोडी रावतालो. ही ताजी आवय आनी ही ताजी भयण आनी हांचो एक आदार तो 20 वर्सांचो जेरी फेर्नांडीस म्हणटा तो आपल्या एक इश्टा बरोबर पोटा वचपाक भायर सरलो. ते मडगांव स्टेशनाचेर आयले. पोटा वचपाक त्या फ्रेंडान सांगले चल या रिट्रीटाक या, आनी ते बसले. But Jerry somehow was uncomfortable to go for the retreat. Somehow they went for the retreat, and then we come to know that Jerry went missing. आता हांव उलयला त्या भाशेन, म्हाका आयकला त्या भाशेन कळटा की पयले ते म्हणपाले जेरीच ना, तो मेळ्ळो. आता येवन म्हाका डिटेल्स मेळ्ळ्या त्या भाशेन कळल्यार तो भुरगो तो जेरी हेजे चल्याक घेवन गेल्लो. तो खंय पावलो, कॅलिकेट ते दोगांय पावले. तो खंय भितर गेलो रिट्रीटाक आनी हाजो चलो वचूना. ही वॉज नॉट इन, ही हॅड नॉट टोल्ड हिज पेरंट्स. ही डिड नो वेर ही वॉज टेकिंग हिम. पोट्टा तो गेलो, तो भायर सरलो. भायर येतकी खंय हाजो चलो ना तो पयलो. आनी देन इट सिम्स ही वॉज लॉस्ट देर. ही गॉट एडमीट केलें. थंय पुलीस स्टेशनाक ताणें नंबर दिलो त्या दुसऱ्या भुरग्याक आनी ताजे फॅमिलीन ताका हाडलो. पूण वायट म्हणल्यार ही विकट परिस्थिती हांची जाल्ली आसा की हांचो भुरगो आतां मिसींग आसा. 15 दीस जाले ही आतां भोंवतात. म्हाका आणखीन सांगले त्या भाशेन आतां पयलीं ती गेली पुलीस स्टेशनार. तांकां सांगलें खंय हें आमकां लागना. खंय पुलीस स्टेशन? मडगांव पुलीस स्टेशनार गेले. खंयचो तरी कॉन्स्टेबल कोण तरी मेळ्ळो. काय सांगलें की तुमी वचा, आमी तुमकां हेल्प करपाक शकना. मागीर
7 दीस पयले आनी परतून ती गेली कोण आधार ना म्हणून म्हज्या दारांत आयली. हांवें फोन मारलो म्हाका आयकपाक येयलें की पुलीस आर बिझी बिकॉज प्रेसिडेंट मुर्मू इज कमिंग टू गोवा म्हणून आनी सोमारा येयात म्हणून. सो हांवें काल तांकां सोमारा धाडल्यार परतून खंय तांकां सांगलें ते आमकां लागना आमी सोदपाक जायना तुमी वचा. सो वाय दीस सच स्टेप मारलेली ट्रिटमेंट. हू इज जेरी कोण? जेरी खंयचो दुसऱ्या स्टेटांतलो कर्नाटका तेलंगणा और महाराष्ट्रांतलो आमचो गोंयचो नाविलीचो भुरगो. मागीर हांवें तांकां सांगलें दॅट आय एम कमिंग टुमोरो. आय टूक देम इन द मॉर्निंग विथ माय व्हेकल बिकॉज तांचे कडेन परिस्थिती ना. तांकां जेवपाक खावपाक काय ना, तांकां रावपाक ना, तांची इतली बिकट परिस्थिती आसा. Then I took them, I put them in my car and I took them. I met PI police station in Margaon town police station. Police तुलसीदासा काय विचारले बाबा ही कित्याक कंप्लेन जावना, 15 दीस जाले कित्याक इतले कित्याक टाइम लायता तुमी. की ताजो एकूच तो आधार. The way she has told. Now I am helping them, but I don't know how long I will be able to sustain that. आयज देखून काढून 500 रुपये दिल्या, पयर देखून ती घरा कडेन येयल्ली तेन्ना हेल्प केला. तांकां जाता चोडी ओ तांदूळ ओ गो कितें मेळटा तें, पूण हाव मच तांचे कडेन रांदपाक शेगडी देखून ना. सो कितें ते पयशे मेळटा ताची ती भाजी आनी कितें पाव घेतात आनी तांचो दिसपटो काडटा. सो हांव मागतां आमचे कोंकण रेल्वे पुलिसा कडेन जाता तितले CCTV चॅक करचे, एवरी लोकेशन चॅक करचे की ट्रेन खंय साकून खंय गेल्या. कित्याक ताजें लास्ट लोकेशन हांव सांगता तो कॅलिकट कोर्टाच्या भायल्यान तो थंय इवन आउटसायड दॅट गेट ही वॉज ट्रेस लास्ट. सो त्या आधाराचेर बेज ज्या जुरिडिक्शनात पुलीस स्टेशनात त्या हॉस्पिटलांनी मार्केटान ती फायन मेळटा. ही आतां 15 दीस जाल्ले आसा. हांव इतलेंच मागता की जाता तितले बेगीन ताका ट्रॅक करून ते जेरी 20 वर्साचो भुरगो ताका ताच्या आवय जी एकलीच आसा आनी भयण आसा हू इज एक्चुअली नॉट शी इज नॉट एक्चुअली फिजिकली एंड मेंटली शी इज नॉट स्टेबल. तांकां एकूच तो आधार आसा त्या आधाराक ते हाडचे. हे वर्स कितले ह्या भुरग्याक? 20 वर्सां. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. दिवचले पाववाल्यांचे पेव फुटला. लोकांक सहजतायेन पाव मेळोवन दिवपी पाववाले दिवचल पालिकेक जड जाल्यात. हे पाववाले अपघाताक निमित्त जावं येतात अशें म्हणत पालिकेन तेचेर कारवायेची शिटकावणी दिल्या. ह्या पाववाल्यांक बाजाराक उबे रावपाक एक सुवात दिवपाचेरूय विचार चल्ला. नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले. दिवचल बाजार पार्किंग जी वेवस्था आसा ती खुबशी जटील जाल्लेली आसा आनी खुबश्यो गाडयो वाडल्या कारणान हांगा पार्किंगाकूय सारको जागो ना. तातूंत जी भर पडटा ती जे पदेर खंयच्या जंक्शनाचेर तशेंच कोर्टाचो जंक्शन आसा तशेंच मेन रोडा कडेन जे मार्केटान पार्किंग जाता त्या जाग्याचेर थंयसर आपल्यो पाटयो घेवन उबे रावतात आनी आपलो पाव जे आसा ते सेल करता रातचे तशेंच सकाळचे सांजचे. हेका लागून खुबसो तो त्रास जाता तो पार्किंग लोक करपाक येता तांकां जाता आनी अशें दिसता की लोक जे आता ते पाव घेतात वाटेर रावनूच पाव घेतात आनी तातूंत तांकां एक्सिडेंटूय जावपाची खूब शक्यताय आसा. म्हणजे मदींच रावल्या कारणान अचानक ब्रेक मारल्या कारणान फाटल्यान ज्यो गाडयो मेन रोड असल्या कारणान फाटल्यान ज्यो गाडयो येतात तांकांय खुबसो त्रास जाता. त्या खातीर मागणी आसा की जे पाव पदेर जे आसा तांकां जे जंक्शनांचेर रावता तांकां काडपाचें थंयसून. पालिका आसा तेंच्यांनी संकेतूय दिला की तांचेर कारवाय करतले पूण अजून पर्यंत ते सारकी कारवाय जावंक ना. थोडे कडल्यान काडल्या पूण जे मेन रोडा कडेन रावतात तांकां अजून काडूंक ना. तांकां बी काडपाक जाय. तातूंत जी समस्या जाता ती सुट्टली. दिवचले 3-4 सुवातांनी रस्त्या कुशीक उबे रावन पाव विकपी विक्रेते आसात. लोक वयता वयता गाडी थांबयतात आणि पाव घेतात. अशा वेळार अपघात जावं येता. कोर्टा कडल्यान बाजारात वचपाचे वाटेर रात दीस ते उबे असतात. थंय तांचेर रावप अडचणीचे जावन रावला. पालिका तेजेर कारवाय करतली अशें नगराध्यक्षान सांगला. आमी तांकां वॉर्न केल्लेलें आसा की तुमी टनाचेर चडशे टनाचेर रावतात ते कोर्टा कडेन. तांकां सांगलां तुमी कोर्टा म्हणजे टनाचेर रावचे ना म्हणून नाल्यार आमी तुमकां काडटले म्हणून सांगलां. पूण आमचे आयज म्हणजे चालू आसतले तांकां मार्केट इन्स्पेक्टरांक हांव हें करता परत एकदां निर्देश दिता की तेंच्यांनी थंय हें करचें म्हणून वयचें. अशे कितक्या जाग्यांचेर रावता ते? 1-2 जागे आसा. मेन चडशे ते कोर्टात कडेन आसता. मेन तेंचे भितर मार्केटान भितर घेता थंयच आसता पळय ते आसा. लक्ष आसा आमचें आनी व्हडले चडशे खंय ना पूण मेन तोच जागो आसा. हेच्या पयलीं म्हाका दिसता फायन बी दिताले न्हू? दिताले चालू आसले पूण आतां दिना ना. हालीं दिवंक ना म्हणजे तांकां वॉर्निंग दिल्ली सगळ्यांक की तुमी थंय रावो नाका म्हणून. तेंच्यांनी हांगा आमी रावचे ना म्हणून
पण आता परत सुरुवात जाता अशें ऐकलें. परत ते रावपाचो प्रयत्न ते करता म्हणून हांव लक्ष दिता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वेलंकणी चर्चीच्या महोत्सवाक आयज सावन सुरवात जाली. हजारांनी भावीक बावटो उबोवपाच्या सुवाळ्याक हजेरी लायतात. सांजवेळा उसरां अन्याय वेलंकनी श्रायन म्हटल्यार अवर लेडी ऑफ गूड हेल्थाक भेट दितात. वेलंकणी श्रायन हांका बासिलिका ऑफ अवर लेडी ऑफ गूड हेल्थाच्या वर्सुकी फेस्ताक बावटो उबोवन सुरवात जाली. पणजे सांताक्रूज वालनकांनी सायबिणीचे फेस्त जाले. सायबीण मायेच्या जल्माचो दीस म्हण हे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयतात. दर वर्सा प्रमाण ह्या वर्साय आशीर्वाद घेवपाक भाविकांनी फेस्ताक बरीच गर्दी केली. वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक फेस्ताक हजेरी लायतात. पळयात. आयज जावन आख्या संवसाराक आंकवार मरेच्या जल्माचे गरबेक आमी तयार जाता. आयज बावटो उडोवन हिंबाडी आनी वाऱ्यार सोडून आमचो एकूच हेतू जाला आनी तो म्हणल्यार आंकवार मरे सोयतीवंत जेजू देश. आमी घडी जायते फावटी जावं व्हड व्हड त्रासाक पडल्या जावं झुजाक वेता आसतना ते बावटो घेवन येताले आनी हाचो समज म्हणल्यार हे बावट्या उद्देशी चैतीवंत जावपाक आनी खरेंच आमचो क्रिस्ती धर्म चैतीवंत आंकवार मरे उद्देशी जेजू यानीक आमकां मेळ्ळो. देवाच्या न्हू आयज हे आंकवार मरेक न्हूच क्रिस्तांवां पूण सगळे धर्माचे मनीस तिका मान दितात. जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम आनी जो कोण मनीस पसार जाता तो आपली मान तिका भागयता.
वयता कित्याक पातका भिडे ती सोलमली आनी पातका भिडे तेणी जेसूक सोल मारता परब परबेच्या जल्माची परबेक आमी तयार जाता आसतना न्हूच परब करून सोंपोवंक फेस्त कशें गेले वर्स भावार्थान आमी वाडूंक भोव करून देरसाचे मागणेचे तिणे संवसाराचें सूख आमकां फाव केलां ताचो बरो उपयोग करून आमी जैतिवंत जावंक ही आमची इच्छा तर हेच यानीक तुका तिचे उद्देशी मेळूंक आमकां सगळ्याक बरेपण मेळूंक आमी त्या देवा लागीं आमी मागया. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, नितिक्षा गांवकर आनी निखिल जल्मी. घटसाणेची खबर. काणकोणा रान भाजी फेस्टिवल जावपाचें आसा. काणकोणकाराकूच न्हू अख्ख्या गोंयांक ही खोशयेची खबर. 2 सप्टेंबराक चावडी काणकोणाच्या कदंब बस स्टँडार सकाळी 9 ते 2 मजगती ते जातले. खोतीगांव गांवडोंगरीच्या आदर्श युवा संघाची ही कामगिरी. डिटेल्स दिता आमचो खबराकार देविदास गांवकार. जे लोक गांवांनी खेड्यांनी आणि त्याच बरोबर रानांनी रावतात ते लोक जेन्ना जेन्ना पावसाळो येता त्या वेळाचेर आपल्या गांवाच्या फाटल्यार आशिल्ल्या डोंगराचेर ज्यो फक्त पावसाच्या उदकाचेर ज्यो भाजयो जातात त्यो भाजयो हाडून खातात. खरें म्हटल्यार ह्या भाजयांक कोणूच कसलेंच कॅमिकल घालना, कसलेंच फर्टिलायझर घालना आशिल्ल्यान ते भाजयो खऱ्या अर्थान पॉवरफुल ऑर्गेनिक म्हणजेच गूड फूड ह्या धर्तेचेर ते वळखतात. ह्या गूड फुडाची सगळ्यांक वळख जावची देखून गोवा बायोडायवर्सिटी आणि ट्रायबल डिपार्टमेंट हांच्या जोडपावलान काणकोणाक 2 तारखेर व्हडलो रानभाजी मेळावो जावपाचो आसा अशी माहिती काणकोणाचे आमदार आणि गोंय राज्याचे सभापती रमेश तवडकर हांणी दिली. सभापती आशिल्लो काणकोणचो आमदार रमेश तवडकरान महोत्सवाचो हेत आणि स्वरूप स्पष्ट करून सांगले. पळयात. 75 सेल्फ ग्रुप्स 75 ग्रुप्स आणि प्रत्येकान 3 भाज्यो प्रेजेंट करप आणि एकूण सादारणशें म्हाका आसा 225 आयटम ह्या फेस्टिवलाक प्रेजेंट केले. आतां हो फेस्टिवल आयोजन करता आसतना जे काही मुखेल उद्देश जे आमचे आशिल्ले काणकोण आमी हल्ली जो काणकोण विजन आनी मिशन हो कन्सेप्ट आमी घेवन वता. एक 200 पेक्षा चड आयटम एखादे कॉमन आसतले बरेच वेळाचेर पण ते कशा रेसिपीच्या माध्यमांतल्यान ते करूं येता. म्हणजे इन्ग्रेडियंट सगळें इन्फॉर्मेशन आसतलें ते एक इन्ग्रेडियंट घालून ती भाजी माहिती आसता करेक्ट ती भाजी प्रिपेअर करून दवरतली. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. प्रायम स्पोर्ट्सान बाणावलेच्या दांडो खेळामळार इंटर विलेज फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. सर्त बरीच रंगली. सर्तीत कोलवा युनायटेड बॉयज पंगड जैतिवंत जालो आनी क्वॉर्टर फायनलीत आपली सुवात मेळयली. युनायटेड बॉयज पंगडान कार्मोना स्पोर्ट्स पंगडाक 1-0 गोलांनी हारयलो. कोलवा युनायटेड बॉयज पंगडान वेगवान गती दाखोवन खेळाची सुरवात केली. ताज्या फुडारपणा खाला कार्ल्बन फेर्नांडीस आणि जोसेफ परेरा हाणें मिडफिल्डाचेर नियंत्रण दवरले. बातिस्तान केल्लो गोल कार्मोनाचो गोलकीपर आयरन फेर्नांडीसान 20व्या मिनटाक न्हयकारलो. स्टॅनफोर्ड आणि निर्बियन सारख्या खेळगड्यां वरवीं संद निर्माण करपाचो यत्न करून कार्मोनान जाप दिली पूण गरजेचो तेंको उणो आशिल्लो. निमण्या मिनटाक कोलवाच्या बाप्तिस्तान गोल केलो तेन्ना निर्णयक खिणायलो. या निकालाक लागून युनायटेड बॉयजान उर्बेबरी सुरवात आणि बळिश्ट मिडफिल्डाक लागून क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. कार्मोना स्पोर्ट्स पंगडाक हार खावची पडली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, नितीक्षा गांवकर आनी संगीता ओली. सप्तक सुको जावन रावला. चडशा केंद्रांनी सोमार आनी मंगळार ते 1 ते 3 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. फुडले 5 दीस पावस चिपळून पडटलो. हवामान विभागान खाशेली शिटकावणी दिवंक ना. मंगळारा राज्यात धुके पडले, पूण दिसभर पावस सामको उणो पडलो. कुपांच्या कपयाळेंतल्यान अदीमदीं सुर्यान नदर मारली खरी, पूण दनपारय सुखदिणी आसली. बुधवाराय असोच विस्कळीत पावस पडटलो असो अदमास IMDन उक्तायला. बुधवारा तापमान 31 डिग्री ते 24 डिग्री सेल्सियस जाल्ले पळोवपाक मेळटले. टॅक्सप्लेट ह्या सप्तकात शिवरूं येता पावस. गसगशीत पावसा उपरांत जातलो उणो. बुधवारा चडावत आनी उणें तापमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. बोट दनयांक खर दर्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.